नमस्कार सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. कोंकणी उलय लंडन फुलोय ह्या कार्यावळीत आयज तुमच्या मुखार दवरता एक लेख. लेखाचें नांव 2020 हें वरोस घातकी काय पातकी. जायत्या लोकांच्या तोंडांतल्यान आयकूंक येता 2020 हें वरोस नोस्तें, घातकी, दुस्वास केलो, कांटाळो हाडलो, रावता केन्ना नवें वरोस येतलें आनी ही पिडापीड पयस जातली. पूण म्हजें चिंतप बोलतेंच. हांव 2020क मानान वेगोयतां, तांचे शिराप घालिना. म्हजेर वायट जायलें आयलें जायत, म्हजे जायते ओद्रुस्त आनी मोडां उपरासलीं जायत, हांव म्हणटा तें म्हजें नशिबान आसलें. आमच्यान केन्नाच विसरूंक जावचें ना हें वरोस 2020. कित्याक ताणें आमकां जियोंक शिकयलें, कोर्स करूंक शिकयलें, मोटवाचें शिक्षण मेळयलें, फामिली मोदें एकवट घडलो, घरच्यांक आमी वेळ दिवपाक पावलीं आनी थोड्यांनी इश्टान बरें केलें आनी घातूय केलो. पूण हाका जायतीं वेगळीं कारणां आसूंक शकता. पूण आमचें पासियेंस, आमची सोंसणीकाय अदीक वाडयली, आव्हानान जियोंक शिकयलें. असलें वरोस केन्नाच परत येवचें ना, न्हय म्हूण मेवचें ना. दिसता तुका आमचें जिवीत 1 तारखेर जानेराचेर कॅलेंडर बदलला म्हूण जिवीत बदलतलें म्हूण? ना, चिंती नाका आमी खुशालकायेच्या पायण्यान दवरतले म्हूण. आमचें जिवीत बदलतलें जेन्ना आमचें मन बदलतलें. आनी हें बदलपाक आमी 2020 ह्या वर्साक वायट म्हणपाचें सोडूंक जाय. तें अशें तशें कांटाळो हाडटालो, दुस्वास केलो, ओल्ड मॅन हाचे बराबर जोडूंक जाय. हीं उतरां उच्चारपाची बंद करूंक जाय. सांजचें म्हटल्यार 2020 आमकां खूब शिकयलां. हांव खऱ्यांनी स्वतान वाडलां, म्हजें बरोवप अदीक फांकारलां आनी आमचो मेंदू आनी बेजो, आमचें गिन्यान, आमचें मोत, आमची चॅलेंज स्विकारलां तें फुडें व्हरोंक प्रयत्न करूंक जाय. जें मोटवाचें शिक्षण आमकां मेवलां तें चालूच दवरूंक व्हरूंक जाय. हांव जाणा 2020 वरोस कोरोना दुयेंस आयलें म्हणून खूब लोक मरोन गेले, जाणटे तशेंच नेणटे. खूब लोकांच्यो सर्विस्यो गेल्यो, खूब लोक उपाशी मेलो ना जावन ती सर्वीस. पूण हें दुयेंस 2020 हाडूंक ना. तें 2019 ह्या वर्साक चायना गांवांत सुरवात जाली आनी हाकाच लागून ताका COVID-19 नांव पडलां. तर तें 2019 ह्या वर्सा आयलां म्हूण घातल्या तेणें चायनिजांनी तांचेर शिराप? ना. तर इंडियेन तशेंच जायत्या देशांनी 2020 आयलां म्हूण आमी 2020क शिरापतात. पूण उगडास दवर ह्या वर्सा वायट येयलें जायत, पूण दुसऱ्या वखदान आमी समाजान जियोंक शिकले, एकामेकांकाय मोग वाडयलो. 2021 ह्या वर्सा तें दुयेंस चालूच आसा. जायत्या लोकांनी आजुनूय मरत आसा. तर 2020कूच कित्याक हें शिराप? हांवें ह्या नव्या वर्सान अदीक सोंसलां, पूण हांव म्हज्या नशिबाक शिंता. जाणा जायात फकत देवाच्या हातान तें नोस्तें दुयेंस बंद करूंक जाता. कित्याक तो जावन आसा सोर पदवेदार. देवा आगोवन व्हडलो जावंक चिंती नाका. हो संवसार घडला ताणें आनी तोच जाणा कितें वायट आनी कितें बरें तें. तर 2020क कित्याक शिराप घालुया? ताका आमी पयशेल्यान, रेस्पेतान, उपकारपणान वाखाणुया. कित्याक उपकार, शिराप हिकमतीन आमचें मन बदलिता आनी जाग्यार हाडटा, सोत मेळयता, आमचें गिन्यान पिकयता आनी उसल्या पावंड्यार पावयता. हेच मनान धरून हांव 2020क सलाम करतां, मनान वेगयता, रेस्पेद दितां आनी म्हजें मन नेटोवन हांव नव्या वर्सान भितर सरतां. समजता तुवें म्हजें नवें भोंवडेन आदार करतले आनी ह्याच मनान धरून तुमकां बरी भलायकी, उपट भरलेलें जिवीत
हांव येता. देव बरें करूं.